गोय गोय कितलें सुंदर आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. हिऱ्या माणकांनी नटिल्लें आमचें गोंय अशें म्हणटात. आनी गोंयचो एक प्रामुख्यान एक मेन भाग तो म्हळ्यार पणजे, गोंयचें कॅपिटल. आनी पणजेन जेन्ना आमी एंटर जाता तेन्ना आयज आमकां एक नवीन पणजे दिश्टी पडटा, बदलिल्लें पणजे दिश्टी पडटा. कांय वर्सां फाटीं येस, पणजे आमची खूब सुंदर आशिल्लीच, खूब पयलीं पासून सुंदर आसा. पूण काळा प्रमाणे ज्यो गरज आशिल्ल्यो त्यो गोश्टी जायत गेल्यो आनी आयज एक सुंदर अशें पणजे आमकां पळोवपाक मेळटा जेन्ना एंटर जाता तेन्ना. हांव सद्या आसा पणजेचे कंपालार जे रिवर फ्रंट आसा थंयसर, आनी लेटस्ट प्रोजेक्ट जो BJPन हातीन घेतिल्लो आनी तांकां एक सपन कशें एक तांच्यांनी पुराय करून दाखयलें. खूब फास्ट तांच्यांनी काम केलें आनी जो कोण हांगासर येतात तांचें एकूच एक उतर आसता की अशें आमकां पळोवपाक जाय आशिल्लें पणजेन. म्हाज्या फाटलो तुमी हो प्रोजेक्ट पळयतात आनी आयज ह्या प्रोजेक्टा बद्दल किंवा बाकीचे पणजेंतले आनीक प्रोजेक्ट्स जे जाले, आमचे लोक सद्या यूज करता बऱ्या तरेन, ताचे बद्दल जाणून घेवपा खातीर पणजेचे एक्स MLA सिद्धार्थ कुंकळकर सर आमच्या बरोबर आसा आनी तांच्या बरोबर आमी गजाली करतले. सर, वेलकम टू शो. थँक्यू सचिन. सर, सगळ्यात पयलीं ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमी सुरवात करया, कारण एक असो प्रोजेक्ट जो पुराय गोंयकार हांगासर आतां येवपाक सोदता, बसपाक सोदता. इतले सुंदर वारे, मांडवी रिवर आमकां पळोवपाक मेळटा. कितें गरज आशिल्ली ह्या प्रोजेक्टाची आनी इतल्या फास्ट जेन्ना कंप्लीट जाता कशें दिसता? आजकाल लोक तुमकां सगळे ब्लेसिंग्स दिता आसतले, कशें दिसता सर? आमची पणजे ही एक सुंदर शहर, न्हंयचे मांडवीचे न्हंयचे देगेर बशिल्लें शहर. पूण आमी मांडवीची न्हंय पळयत जाल्यार कांपाल टू आमचे चिल्ड्रन्स पार्क ही खंय तरी न्हंयची देग कोसळटली. आनी खंय तरी एक ल्हानपणांत म्हाका याद आसा हांगा रिटेनिंग वॉल आशिल्ली, पूण ओवर द पिरियड ती कोसळपाक लागली आनी न्हंयची देग कोसळप इज अ सिरियस मॅटर. आनी म्हणून आमी हो प्रकल्प हातान घेतलो अंडर अमृत. लास्ट इयर हो आमी प्रकल्प हातान घेतलो. एक मेन म्हणजे मांडवी न्हंयचे देगेची धूप थांबोवप. आनी हे जे आमी फातर पळयता, संपूर्ण आमी रांग पळयता, दीज आर एंटी इरोजन मेजर दॅट वी हॅव टेकन. आनी हे घेतनाच आमची मांडवीची जी देग आसा अत्यंत सुंदर आसा, हो किनारो. आनी म्हणून ह्या किनाऱ्याचेर आमच्या नागरिकांक खातीर एक वॉकिंग ट्रॅक, खंय तरी एक विरंगुळ्याचे एक जागो, खंय तरी येवन सांजचे बसप, खबरो मारप, ल्हान भुरग्यांनी खेळप, अशें एक साधन आमी एक तयार करपाचें ठरयलें. आनी हो आयज आमी चलता ह्या ट्रॅकार तो आमी साकार केलो. म्हणजे हांगा सगळें नॅचरल हातून बसपाक, चलपाक अशें आमी एक तयार केलां. आमी जर सायडीन पळयत जाल्यार थंय एक सायकलींग ट्रॅक तयार केला. आमी खुबशे ह्या तेंपार पळयता की खूब आमचे सिटी रेजिडंट्स आर युजींग सायकल्स आनी वी हॅव टू एनकरेज अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट. खंय तरी जर आमी परत सायकली कडेन वळ्ळे जाल्यार आमकांय एक एक्सरसायज जातलो आनी सायक्लिस्ट ऑल्सो वील गेट एनकरेजमेंट टू यूज मोड ऑफ अदर अल्टरनेटीव मोड फॉर ट्रान्सपोर्ट. आनी म्हणून म्हाका दिसता की आमी सायकलींग ट्रॅक जो केला तो विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ट्री लायन, खंय तरी झाडांच्या मदल्यान काडून तो सायकलींग ट्रॅक केला. दीस इज सायकलींग ट्रॅक फॉर द एन्थुजियास्ट. म्हणून हेच जर आमी एनकरेज करत जाल्यार शहरांत बसून लोक सायकलींग करपाक थोडेशे उत्सूक आसतले. आनी म्हणून हो सगळो प्रकल्प एक मांडवीची देग रिज्युविनेशना खातीर हातान घेतला. बरोबर. भोंवतात आनी पणजेचो बदल आमी पळयतात, कितपत बदल जाल्लो आसा सगळ्यां खातीर. म्हळ्यार सगळे वयोगट, एक भुरग्यां खातीर तशेंच जाणट्यां पर्यंत सगळ्यांची हांगासर बऱ्या तरेन वेवस्था केल्ली आसा. आनी आमी सद्या आसा आल्तीन हांगासर, आनी जॉगर्स पार्क जो म्हाज्या फाटल्यान दिसता, हांगासर एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आसा, तशेंच कांय कॉलनीज आसा. आनी हांगासर सांजच्या टायमार तुमी पळोवपाक शकता सगळे जाण एकी कडेन येवन मेळटात, उलयतात आनी हांगासर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी घडपाक शकता. सिद्धार्थ सर, म्हाका एक सांगा, कितें गरज आशिल्ली ह्या पार्काची? कारण ह्या टायमार भुरगे एकी कडेन येवप किंवा जाणट्यांनी एकी कडेन येवप, गजाली करप ह्यो खूब गरजेचें आसता. कारण आतां इलेक्ट्रॉनीक युग इतलें बदललेलें आसा की एकी कडेन येवप जायना. सो कितें गरज आशिल्ली? म्हाका याद जाता म्हज्या ल्हानपणांत की हो जागो जो आसा आमी पळयता हो टोटल एक ओसाड जागो आशिल्लो. हाजेर कांय नाशिल्लें हांगा. आनी देर वॉज अ डेंजर ऑफ इट बींग एनक्रोच्ड. आमी पळयताले भुरग्यां मदीं, युथा मदीं एक प्रचंड एनर्जी आसता. आनी खंय तरी आयच्या डिजिटल युगान ही एनर्जी आमी फक्त बोटार स्मार्टफोन वापरूनच ती वेस्ट करता. आनी म्हणून म्हाका दिसता की एक
भुरग्यांक लागून युथाक लागून एक आउटलेट दिवप खंय तरी तांकां खेळपाक आनी आल्तीन बींग अ होल रेजिडेंशियल एरिया देर आर लॉट ऑफ यूथ भुरगे आसा आनी आमी आतां पळयता की हांगा क्रिकेट खेळटा सांजचे सकाळी फुडें जर आयले जाल्यार हांगा आमचे जाणटे मनीस सिनियर सिटीजन्स हांगा येवन वॉक करता एकामेका कडेन उलयता आमी एक EDCचे मार्फत त्या वटेन एक ओपन एअर जिमूय घाला वेर हय हांगा जॉगर्स पार्कान सो पीपल कॅन एक्सरसायज बी टुगेदर दॅट इज द होल मोटो आनी म्हाका दिसता जॉगर्स पार्क हॅज चेंज द फेस ऑफ आल्तीन हांगा पणजेचे पयसुल्ले लोक पसून हांगा येता नॉट जस्ट रेजिडेंट्स ऑफ आल्तीन हांव खूब जाणांक हांगा मेळटा तेन्ना ते पणजेकार येता मळेकार येता इट्स बिकम अ पार्क फॉर एवरीबडी आनी खंय तरी इतली हांगा झाडां रोयल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज मेंटेनिंग इट वेल फॉर पास्ट मेनी इयर्स इतले फास्ट धांवता की ह्या धांवत्या जगान आमकां वेळार ज्यो गजाली मेळपाक जाय त्यो मेळूंक ना जाल्यार फुडें त्रास जावपाक शकता हांव कित्या बद्दल उलयतां कारण इतले ट्राफीक वाडलेलें आसा म्हणजे गाडयो इतल्यो वाडलेल्यो आसा आनी ह्या इतले ट्राफीक वाडल्या कारणान आमकां रस्त्याचें कंजेशन आमकां जाणवता आनी एक असोच रस्तो आशिल्लो जो कंपाल परेड ग्रावंडा कडेन तेजी खूब गरज आशिल्ली की रुंदीकरण जावपाक जाय आशिल्लें पावसाच्यान उदक हांगासर उरतालें आनी लोकांक येता वतना खूब त्रास जातालो पूण आतां जर हो रस्तो पळयत फाटले म्हाका दिसता 1.5 वर्सां भितर इतलो ट्रान्सफॉर्म जाल्लो आसा की हांगासर येता वयतना खूब बरें दिसता आनी पयलींचो रस्तो आशिल्लो बारीक आशिल्लो अशें दिसत सुद्दां ना सर कितें गरज आशिल्ली आनी इतलो बरो रस्तो हांगासर केला सांजच्या टायमार हांगासर बसपाक शकता लोक येता हांगासर बसतात कित्याक बेलपुरी कितें खावपा खातीर आनी सुंदर दिसता हो रस्तो आतां पळोवपाक कितें गरज आशिल्ली कांपाल गणेश रोड म्हाका दिसता एक शहराचो इम्पॉर्टंट लिंक आसा म्हणजे आमचो दयानंद बांदोडकर मार्ग जर घेत विच इज अ मेन आर्टेरियल रोड ऑफ पणजी कॅरिंग लॉट ऑफ ट्रॅफिक आनी आमचो सांतिनेज तालिगांव रस्तो जर घेत दीज आर टू मेन रोड्स वीच कनेक्ट द रेजिडेंशियल एरिया टू पणजी सिटी डावन टावन आनी म्हाका दिसता कांपाल गणेश रोड कनेक्ट्स दीस टू इम्पॉर्टंट आर्टेरियल रोड्स ऑफ पणजी आनी दयानंद बांदोडकर मार्गार खुबशे लोक बसीन येतात देंवता आनी भितर आपल्या कामाक स्कुलाक ह्या रस्त्यान वता म्हणून आनी पयलीं जर आमची ह्या रस्त्याची कंडिशन पळयत जाल्यार हांगा सगळें उदक साचतालें हांगा सगळें उदकाची पावसान डबकी आसताली रस्तो अशीर आशिल्लो आनी लोकांक चलपाक त्रास जाताले बेजिकली फुटपाथ नाशिल्लो आनी म्हणून आमी एक डिसिजन घेतलें की हो रस्तो एक इम्पॉर्टंट लिंक अपग्रेड करपाचो खंय तरी एक बरो वायड 3-4 मिटराचो फुटपाथ दिवपाचो आनी मदीं आमचे सिनियर सिटीजन चलता तांकां खंय तरी बसपाक एक सोय सुविधा करपाची कित्याक इट इज ऑलमोस्ट किलोमिटर लॉंग लिंक आनी चलता चलता पुरो जाल्यार बसपाक मेळटा हांगा झाडांय बरीं आसा इम्पॉर्टंट एस्टाब्लिशमेंट्स आसा म्हणजे हांगा हॉस्पिटलां आसा ऑफिसां आसा आनी म्हणून गाडयोय भरपूर येता सो तांकां पार्किंग आनी म्हणून आमी हो प्रकल्प हातान घेतलो एक शहराचो लिंक इम्प्रूव करपाक इनफॅक्ट आमी असोच होम सायन्स टू सांतिनेज लिंक हातान घेतलो मागीर खंय तरी एक दयानंद बांदोडकर मार्ग जर चड लोड जालो or during some exhibitions and all traffic can be also diverted via that link पणजे हे गोंयचे पयले शहर जाका सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट लाभलो आनी खंय तरी एक मूलभूत सुविधा म्हणजे उदक पिवपाक उदक लायट आनी सिवरेज म्हाका दिसता दिस आर 3 बेजीक थिंग्स खंयच्याय शहराक प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक घरा कडेन पावपाक जाय आनी म्हणून पणजेक 1960s सिवरेज सिस्टम घाल्ली आनी खंय तरी प्लांट तो व्हडलोसो फंक्शन जायना आशिल्लो आनी देर वॉज प्रॉब्लम की रॉ सिवेज हांगा येताली तरी खरी पूण हांगच्यान ती अनट्रिटेड सिवेज परती सांतिनेज नाल्याक मांडवींक सोडटाले लॉट ऑफ टेक्नॉलॉजी प्रेजेंटेशन जालें आनी एक सीटेक टेक्नॉलॉजी म्हणून आनी सिलेक्ट केली इनफॅक्ट दीस इज देअर फर्स्ट प्लांट इन इंडिया सीटेक टेक्नॉलॉजीचो आनी तेन्ना गव्हर्मेंट वेंट अहेड विथ दीस कन्विन्सिंग दॅट ओके दीस टेक्नॉलॉजी कॅन वर्क इन इंडिया आनी 2002 ते 2017 प्रवास म्हणजे म्हाका दिसता 15 वर्साचो ह्या प्लांटाचो प्रवास एक अत्यंत एफिशियंट रितीन आमचे सिवरेज ट्रिटमेंट जाता एक बरो ट्रिटमेंट जाता आनी ताजेर आमी उदकूय पळोवया कशें म्हणजे हें जें आमी उदक पळयता फाटल्यान दीस इज द रॉ सिवेज वीच इज कमींग एंड गेटिंग ट्रिटेड त्याचें कन्वर्शन जे बरें उदकान जाता तेंय आमी पळोवया आनी अत्यंत बरी टेक्नॉलॉजीचो कॉस्ट इफेक्टीव एफिशियंट प्लांट असो सीटेक आनी आयज आमचे गोंयच्या प्लांटाक लागून म्हाका दिसता ह्या टेक्नॉलॉजीचे भारतभर प्लांट आतां चालू आसा आमचे गोंय
आनी गोंयचो एक सुंदर भाग म्हळ्यार पणजी जे गोंयचें कॅपिटल आसा आनी हांगासून पणजेन एंटर जाता हे दोन्ही मांडवे वयले पूल आनी तिसरो पूल सद्या रेडी जाता एक सुंदर असो पूल केबल स्टँड पूल आनी ताचे केबल्स तुमकां दिश्टी पडटा जे ऑनगोईंग वर्क चालू आसा तशेंच हांगासरल्यान आनी एक जी गोश्ट आमकां दिश्टी पडटा ती म्हळ्यार जी बोटींग जी क्रूज बोट्स आसा हांगासर सांजचे टायमार रायड्स आसता ताजे हांगासर पार्किंग तशेंच ताजे वचपा खातीर नवीन सुविधा केल्ली आसा ती दिश्टी पडटा आनी हांव जंय उबो आसा तो एक म्हत्वाचें ठिकाण तें म्हळ्यार पार्किंग जे मल्टी पार्किंग स्टोरी बिल्डींग आसा थंयसर आसा सर म्हाका एक सांगात हे 3 प्रोजेक्ट्स हांगासर आमी एंटर जाताना दिश्टी पडटा हो पूल जो सोबीतकाय आनीक वाडयतली जेन्ना आमकां दिश्टी पडटलो सुंदर असो पूल दिश्टी पडटा तशेंच पार्किंग हांगासर स्टोरेज आसा तुमचे हांगासर कितें मत आसा की हांगासर पार्किंग स्टोरेज तशेंच पूल येता जो पुराय गोंयकारांक फायदेशीर ठरतलो पार्किंग जे पणजेकारांकूय फायदेशीर ठरतले कितें आशिल्ली गरज आयज जर स्टॅटिस्टिक्स काडत जाल्यार 37% ऑफ द ट्रॅफिक इज थरो ट्रॅफिक रायट फ्रॉम म्हापसाट वीच गोज टू मडगांव और फोंडा अँड दीस इज मोस्टली हेवी ट्रॅफिक म्हणजे ट्रक आसतले तातूंत बसी आसतल्यो तातूंत आनी म्हाका दिसता ही ट्रॅफिक जर आमकां पणजे KTC एरियेन जर येना आसतना डायरेक्ट गेली जाल्यार पणजे वील बी व्हेरी इजी टू मूव अरावंड आयज आमी जर पणजे शहरान सकाळी फुडें जर येता और सांजचे जर वता जाल्यार आमी हांगाच 15-20 मिनटां अडकून उरता तें जर आमकां सगळें एवॉयड करपाक जाय जाल्यार थर्ड मांडवी पुलाची अत्यंत गरज आसा एका कोणे तरी व्हडलो लेखूय बरयलो की हो मांडवी पूल गरज ना म्हणून म्हाका दिसता टायम ओन्ली वील प्रूव दॅट द डिसिजन टू कन्स्ट्रक्ट दीस इज अ व्हॅलीड डिसिजन तशेंच आमी गोंय हें राज्य टुरिस्ट स्टेट म्हणटा खंय तरी मायनींग बंद जातकीर टुरिजम हो एकमेव आमचो असो इन्कम सोर्स आशिल्लो वीच सस्टेन द स्टेट आनी ताका लागून आमच्यो क्रूज बोटी ज्यो सगळे प्रत्येक म्हाका दिसता टुरिस्ट जो येता तो क्रूज बोटीचेर वतात आनी डेफिनेटली सगळे फूल फॅमिली घेवन वता तो जेटी एक बरी जेटी करप अत्याधुनीक जेटी करप आनी हाजेर फुडलो प्लॅन फेज 2 म्हणजे हांगा एक जेटी बिल्डींग बांदप वेर टुरिस्ट वील बी एबल टू सीट आनी ताका कॉम्प्लिमेंट करपी हो मल्टी लेवल कार पार्क पयलो गोंयचो हो मल्टी लेवल कार पार्क आसा आनी हो फक्त कार पार्क जेटीक लागून न्ही हाजो उपयोग एक्चुली करतले जाल्यार आमी जी प्लॅन केल्या ती बस सर्वीस कोणीय जर पणजे भायल्यान आयलो जाल्यार ताणें गाडी हांगा पार्क करची हांगा एक टिकेट काडची वीच वील बी वॅलीड फॉर 24 hours खंयचेय बसीन वचचें हांगच्यान जी बस वता ती इंटरसिटी आसतली ऑर आउट ऑफ द सिटी रिंग रोडाचेर आसतली ती बसीन बसप आनी ताणें जाय तेन्ना परत येवचें मागीर अशी एक सिस्टम आमी तयार करतात जाका लागून गाडयो घेवन भितर येवपी मनीस एक ताका फॅसिलिटी मेळटली हांगा पार्क कर आनी जाय तसो भोंव जाय थंय वच आनी म्हाका दिसता तो दीस व्हडलो पयस ना आमी हाजेर कामूय चालू केलां ऑन पब्लीक कम्युनिकेशन सिस्टम हांवें उदळ सांगिल्ले प्रमाणे चार्ल्स कोरिया फावंडेशन LKS हांचे मदीं बसून भासाभास करून लोकांचे थोडेशे इनपुट्स घेतल्या आनी हे सगळे इनपुट्स घेवन आमी एक बरी एक मोबिलिटी प्लॅन वर्कआउट केलो इनफॅक्ट हांव 2004 म्हाका याद आसा दिवजा सर्कल आयज जे सगळे लोक दिवजा सर्कल म्हणटा थंय पयलीं कांयच नाशिल्लें आनी आयज आमी सगळे जाण रिफर करतना दिवजा सर्कल म्हणटा म्हणजे आमचे दिवज आमचे दायज आमचें एक कल्चर ताज्या नांवाचेर हे सर्कल वळखलें जाता आनी म्हाका दिसता एक अत्यंत बरी गोश्ट खंयचीय गोश्ट प्रिजर्व करपाक जाय तर लोकांच्या मनाक उरपाक जाय आनी दिवजा सर्कलाच्या मार्फत आमचे दिवज हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या मनाक उरलो कोणा जर विचारलें की डेव्हलपमेंट कशें आसपाक जाय जाल्यार ह्या टायमार आमी पणजे किंवा गोंय दाखोवपाक शकता कारण गोंयचे मेजॉरिटी रस्ते जे आसा जे खूब गरजेचे आशिल्ले रुंदीकरण जावप किंवा ब्रिज येवप सो हे सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आनी आमी पणजेन आसा आनी पणजेन जे डेव्हलपमेंट फाटल्या 15-22 वर्सां आमी म्हणूं शकता जे जाल्ले आसा आनी आयज जे टप्प्यार पावल्ले आसा ते आमी खरेंच डेव्हलपमेंट कशें आसप जाल्यार पणजेन जे जाता तशें आसपाक जाय अशें दाखोवपाक शकता सर एक जो हो पूल आसा जो मला टू पाटेर पर्यंत कनेक्ट केल्लो आसा खूब गरजेचो आशिल्लो कितें आशिल्लें रिजन सर कित्येक वर्सां ह्या पुलाची संकल्पना चालू आशिल्ली मळा हो एक डेन्सली पॉप्युलेटेड भाग आनी मळा कनेक्ट्स पणजे टू भाटले सांताक्रूज ताळगांव आनी जो मळ्यांतल्यान रूद ऑरेम रोड येता त्या रस्त्यार भरपूर ताण येता एक म्हणजे सगळे मळेकार ह्या रस्तो यूज करता शहरान वचपाक शहरा भायर वचपाक आनी ह्या रस्त्या वयल्यान सांताक्रूज भाटल्यांक हेय लोक हांगा येता
आनी म्हणून जेन्ना आमी बस स्टँडार वता कोणीय जर हांगचो नागरीक ताका जर मडगांव फोंड्या म्हापश्यां वचपाक जाय जाल्यार ताका वाया बस स्टँड वचचें पडटा आनी ह्या रस्त्यार थंय आमी ओल्ड पाटो ब्रिजा कडेन आमी सदांच ट्रॅफिकाची कोंडी पळयता आनी म्हणून हो अल्टरनेट एंट्री एक्झीट पॉयंट एक जावपाक जाय हांगच्यान फाटल्यान जर पळयत जाल्यार बस स्टँड इज व्हेरी क्लोज सामको लागीं बस स्टँड एक रेसिडेंशियल एरिया getting connected to the bus stand and is connected to the outer entry exit point of the city is really required आणि म्हणून त्या संकल्पनेंतल्यान हो ब्रिज आमी हातान घेतलो एक इम्पॉर्टंट लिंक म्हणजे येणारो काळ आमकां सांगतलो की हो ब्रिज कितलो इम्पॉर्टंट आसा तो टू डिकंजेस्ट द सिटी खुबशी शहरांतली जी वाहतूक ताळगांव और सांताक्रूज वता तो सगळो हो ब्रिज घेतलो आणि दिस इज अ 4-lane ब्रिज डिझायन एज अ 4-lane फर्स्ट फेज इज 2 lanes एंड अ सर्वीस ब्रिज आणि तेवटेन आशिल्लो उदकाचो पायप जेन्ना सर्वीस ब्रिजार शिफ्ट जातलो तेन्ना उरिल्ले 2 lane ब्रिज आमी घेतले आयज हो ह्या ब्रिजाचें स्वप्न साकार जालां आनी मळेकारांक म्हाका दिसता एक अत्यंत इम्पॉर्टंट लिंक मेळ्ळा असोच आमी एक फूट ब्रिजी सेंट्रल लायब्ररी कनेक्ट करपाक घेतला अंडर अमृत स्कीम आणि तोय एक इम्पॉर्टंट कनेक्टिंग लिंक आसतलो फॉर द स्टुडंट्स एज वेल एज रेसिडेंट्स हू वॉन्ट्स टू यूज सेंट्रल लायब्ररी अशे आमी खुबशे प्रकल्प आमी ह्या एरियेन हातान घेतल्या एक सुंदर अशे कलाकृती माझ्या फाटल्यान पळयता जी स्टेप्स आमी खुबशे फावटी पळयले आसतले पूण अशे तरेचे स्टेप्स तुमी खूब कमी पळयल्यात अँड अमृत ह्या स्किमी अंडर हे म्हाका दिसता कंप्लीट जाल्लेले आसा सर आनी खुबश्यो घरां आसा हांगासर तांकां सगळ्यांक फायदेशीर ठरता न्ही सर हे स्टेप्स पणजेक अश्यो खुबश्यो स्टेप्स आसा म्हणजे पणजे आमचे जर पळयत जाल्यार पणजेच्या मध्यभागी आल्तीमचो डोंगर आसा ज्या जाग्यार लोकवस्ती आसा सकल पणजे आमचे सगळे कमर्शियल हब मळ्यांक पयल्या लोकवस्ती सो ह्यो सगळ्यो स्टेप्स खूब पयलीं काळांतल्यान आसा आनी दे वर इन अ डिलेपिडेटेड कंडिशन आमी सगळ्यो स्टेप्स हातान घेतल्या टू रिज्युनेट देम टू रिनोवेट देम आनी खंय तरी एक नागरिकांक इजी चडपाक जावचें देंवपाक जावचें आमचे सिनियर सिटीजन्सांक आमी हे रेलिंग पळयता बरोबर हे रेलिंग आमचे सिनियर सिटीजनाक बरे हात धरून चडपाक तांकां मदीं बसपाक बेंचीस घाल्या म्हणजे खंय तरी वयर चडटना त्रास जालो थोडोसो बसून वारें घेवप आनंद घेवप निसर्गाचो आनी त्याच बरोबर त्या एरियेक थोडोसो व्हॅल्यू एड करप म्हणून म्हाका दिसता आमी जर हे मोराचें चित्र जर पळयत जाल्यार दीस इज अ व्हॅल्यू एडिशन टू दीस एरिया हांगा म्हाका दिसता टुरिस्ट फोटो काडपाक पसून येतले दीस विल ऑल्सो बिकम अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन अँड ऑल द स्टेप्स वी आर डिझायनिंग डेव्हलपिंग फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू आणि टेक्निकली सुद्धा खूपशे गोष्टी तुम्ही पळयल्या म्हणजे सायडीर ड्रेनेज आसा ते सुद्धा बऱ्या तरेन मेंटेन जावपाक जाय म्हणून आमी जर हांगा पळयत जाल्यार दीस इज अ सेंट्रल सर्वीस टँच हांगच्यान सगळ्यो ज्यो पायपां लायटी वायरी गेल्ल्यो त्यो सगळ्यो अश्यो सर्वीस टँचांतल्यान व्हेल्या आनी ताका एक्सेस करपाक कवरां दवरल्या सो फाल्यां कितेंय जर आमकां जर हांगच्यान वायरी व्हरपाक जाय पायपां व्हरपाक जाय केबल व्हरपाक जाय जाल्यार परत कांय हात लावपाची गरज ना हांगच्यान सगळो सर्वीस टँच आसा सायडीन गटर आसा रेलिंग आसा बसपाक आमी असो पार्क केल्या सो we have made use of the contour of the place to enhance the features of the staircase ह्या staircase वयल्यान भाऊसाहेब बांदोडकर पसून सकयल देंवता रेग्युलरली सकयल देंवतालो मागीर ताजो बंगलो वयर आसा ओके डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना आमी उदरच्यान पूल पळयले किंवा बाकीचे गार्डन्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी पळयल्यो पूण जेन्ना आपल्या घरा कडेन एक गोष्ट आपल्या सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर एक सुविधा मेळटा तेन्ना तो सरकार किंवा तो मनीस खूब लोकांचे चिंतता किंवा लोकांचे बरें करपा खातीर काम करता हें नक्की कळटा मळ्यान जेन्ना आमी पावता तेन्ना हांगासरली सगळीं घरां जेन्ना पळयलीं तेन्ना एक गोश्ट आमकां दिश्टी पडली ती म्हळ्यार प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत पेवर्स म्हणजे तांकां पावसाच्या दिसांनी किंवा आनी खंयच्याय टायमार येताना खूब बऱ्या तरेन घरान पावपाक जाय ह्या खातीर सुविधा केल्ली आसा सर म्हाका दिसता हे खुबशे कमी आमकां पळोवपाक मेळटा पूण हांगासर लोकांचे सारके बऱ्या तरेन चिंतलेले आसा अशें दिसता म्हाका दिसता तुवें सांगलें तें सारकें म्हणजे पूल करता आमी रस्ते करता गार्डनां करता ती सगळी समाजाक लागून करता पूण एकदां सगळे प्रश्न येता की म्हाका लागून कितें केलां बरोबर आनी आमकां स्वाभावीक आसा की स्वताचें आमी चिंतता स्वताचे फॅमिलीचें चिंतता आनी म्हणून एक राहणीमान आपले बरें करप वाठार बरो करप निवळ करप सारको करप एक आमी एक प्रकल्प हातान घेतिल्लो मळ्यांक की घराच्या मदीं ज्यो पायणी आसा वाटो आसा त्यो सारक्यो करप आनी मळा हो असो भाग की दोंगराळ भाग आनी मागीर सकल भाग
उदक हांगा भरपूर येता पावसाचें, सो ताका एक सारके वाट करून दिवप. सारकी आमी जर पळयत तर सारकी आमी ड्रेनेज करून दिल्या. प्रत्येक घरांक हांगा सिवरेज कनेक्शन दिलां. लायटीचें कनेक्शन आमी सर्वीस टँच्यातल्यान घेतलां. सो आतां आमकां कांयच हांगा फोडपाची गरज ना, कांयच हांगा वाट लावपाची गरज ना. सगळी सिस्टम्स आमी घालून दिल्या आनी हो वाठार आमी एक मॉडेल वाठार म्हणून केला. हो आमी आतां प्रकल्प सगळे पणजेभर रेप्लिकेट करपाक सोदता. ओके, पणजे नाक्या आहा अंडर द स्मार्ट सिटी एक एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून आसता. आनी तातूंत हो वाठार आमी संपूर्ण पणजेचो जो संपूर्ण वाठार आसा तो सगळो आमी ह्या पद्दतीन डेव्हलप करपाक घेतला, वीच वील टच एवरीबडीज लायफ्स. म्हणजे म्हज्या घरा कडेन जर सारकी साधन सुविधा आसत, म्हज्या घरा कडेन जर खळी सारकी आसत उदक वचपाक, लायट म्हाका जर सारकी जर टँच्यातल्यान येत आसत, उदक जर म्हाका बरें येत आसत जाल्यार, आनी लायट जर म्हज्या फुटपाथार आसत, सारकी सोपणां आसत, बांक आसत बसपाक, जाल्यार म्हाका दिसता एक खऱ्या अर्थान आमी प्रत्येक नागरिकाच्या जिवनाक हात लावपाक शकतले, ताका ताजें जीवन बरें करपाक शकतले. फक्त पूल बांदप, गार्डन बांदप हो अर्थ उरना. आनी म्हणून म्हाका दिसता हो प्रकल्प जो आमी घेतला अंडर स्मार्ट सिटी फॉर द एंटायर सिटी, नॉट जस्ट अ स्मॉल एरिया, विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट इन दीस सिटी. सगळेजण येता आणि पणजेंतली एक म्हत्वाची जागा ती म्हळ्यार पणजेंतलो मार्केट. आनी म्हाज्या फाटल्यान आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स, जो एक बऱ्या गोष्टी खातीर बांदिल्लो आनी ताजो पुरेपूर उपयोग सद्या जाता. जेन्ना हांगासर एंटर जाता तेन्ना फूल सोल्युशन आमकां हांगासर मेळटा. सर, जेन्ना बांदिल्लो तेन्ना एक विजन आशिल्लें, तें कंप्लीट जालां सद्या? म्हाका याद जाता म्हजे ल्हानपणांतले दीस, तेन्ना हांव आवय बरोबर ना बापाय बरोबर मार्केटिंगाक येतालो. एक काळोखाची जागा, म्हणजे भंय दिसतालो ल्हान भुरग्यांक, भंय दिसपाक. म्हणजे म्हाका दिसता ल्हान भुरग्यांक भिवयतलो जागा बरी आशिल्ली, तुका व्हरतलो आनी थंय घालतलो म्हणून. पूण एक अशी जागा आशिल्ली की सगळे काळोख आनी सगळे पांय खंय पडटा तो दिसना, गड्डो आसा काय ते हुनीर वता, काय ते हुनराचेर पडलेलो तो मरतलो ना तूं पडटलो, आनी सगळ्याक दाटी वाटी घाण आशिल्ली सगळी. म्हाका अजून त्यो मेमरीज आसा. ताज्या नंतर पणजेकारा खातीर एक 2004 एक अध्यायवत मार्केट बांदप, फर्स्ट फेज देन सेकंड फेज जी हातान घेतली आनी कंप्लीट केली. म्हाका दिसता दीस इज द, हांव भारतभर भोंवलां, आय हॅव नॉट ट्रॅवल्ड इंटरनॅशनली, पूण एक भारतभर भोंवतना हांवें एक अनुभवलां की असलो मार्केट आनी खंयच ना. दीस इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट आय वील से इन होल ऑफ इंडिया. दो द कंप्लीट विजन इज नॉट येट कंप्लीटेड, बिकॉज फेज 3, फेज 1 फेज 2 जाली, पूण फेज 3 वीच इज अ फिश मार्केट, फिश मीट मार्केट, वीच इज नॉट येट हॅपन्ड. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली इन दीस टर्म this fish market should be a reality. एक आमकां बरो एक मॉडर्न हायजेनीक फिश मार्केट, मीट मार्केट आमकां पणजेकारांक जाय आनी ताची अत्यंत गरज आसा. आनी डेफिनेटली आय एम व्हेरी शुअर दॅट ही वील टेक अप द फेज 3 वर्क ऑफ फिश अँड मीट मार्केट, वेर लोक एक बरे वातावरणाक नुस्तें नाजाल्यार चिकन अशें सगळ्यो गोश्टी घेवपाक शकतले. अँड देन ओन्ली आय थिंक द विजन ऑफ अ गूड मार्केट वील बी कंप्लीट. आमी वदळच्यान उलयतना खुबशे फावटी नमूद केले की फ्युचर आमी विचार करीत आनी फ्युचर बऱ्या तरेन आतां जर बिल्ड करत लागत जाल्यार तो एक बरो लिडर म्हणून सगळे जाण म्हणटा. म्हाज्या फाटल्यान आसा मिरामार टू दोनापावल जो रोड, आनी हो रोड खरेंच इतलो गरज आशिल्ली आनी तो इतल्या बऱ्या टॅक्नॉलॉजीन बांदलेलो आसा, सिवरेजीचो ताजो केअर घेतलेलो आसा, आनी आमचो गोंयचो असो पयलो रोड आसतलो आनी सगळ्यान बेस्ट रोड म्हणून सद्या सगळे जाण म्हणटात. सर, कसो कितें टॅक्नॉलॉजी आसा आनी कितें गरज आसा ह्या रोडाची? हो रस्तो आमी पळयताले की हो रिसेंट रोड, वन ऑफ द रिसेंट रोड्स, आनी सदांच आमी पळयताले की हो पावसान सिंक जातालो, खंय तरी मुरतालो, कित्याक हांगा सगळी माती रेंव आसा पोंदां आनी उदक मुरून ते रस्तोय तातूंत सिंक जातालो. आनी म्हणून एक परमनंट ताजेर उपाय, आनी दर वर्सा रिपेर न करप, नाजाल्यार खंय तरी रिपेराक खर्च करीत आसताले, मागीर ताजेर हॉट मिक्स करताले, आनी एक परमनंट उपाय म्हणून एक कॉन्क्रीट रोडाचें प्रपोजल आमी हातान घेतलें. आय एग्री, आमचो हो पयलो प्रकल्प, पयले एक्सपिरियन्स, आनी हातून देर मायट हॅव बीन लॅक्युनेज ऑल्सो, खंय तरी कमी पडले आसतले आमी. एक म्हणजे हातून थोडोसो डिले जालो, थोडो म्हणना हांव, इनफॅक्ट 2 वर्सां लागली ह्या. 2014 म्हाका दिसता प्रकल्प हातान घेतला आनी ह्या वर्सा तो कंप्लीट जालो. म्हणजे जवळ जवळ आमकां 2.5-3 वर्सां लागली कंप्लीट करपाक. पूण हातून आमकां खुबशे टॅक्नॉलॉजिकल डिफरन्सीस, आमचे डिफिकल्टीज आयले.
एक म्हणजे आमचे आयवांव गांव जे फाटल्यान आमी पळयता दोना पावल ते सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाक कंप्लीट करपाक कनेक्ट करपाक हातान घेतला. म्हणजे एक सिवरेज सगळ्याक पावची, ताळगांव ही कॉन्स्टिट्युएन्सीक सिवरेज पावची, पणजे पुरचीच सिमीत न रावता हो एक प्रकल्प आशिल्लो. आनी ताजे अंतर्गत आयवांव गांवूय, राजभवन आयवांव गांवूय हाका कनेक्टेड आशिल्लें सिवरेज थ्रू दीस रोड. ती जी लायन घालताली ती लायन घालतना तांकां PWDक भरपूर टॅक्नॉलॉजिकल म्हणजे नॅचरल अडथळे आयले. म्हणजे हांगा दर्या लागीं आसा, न्हंय लागीं आसा आनी वॉटर टेबल इज व्हेरी हाय. सो काम करपाक फक्त फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे 4 म्हयने मेळपाक लागले. आनी 4 म्हयन्यान तांकां येदो व्हडलो स्ट्रेच कंप्लीट करप वॉज अ डिफिकल्टी, कित्याक 3 मिटर खोल आनी खणटना ते रेवेंक खणचें पडटालें. सो यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल, कित्याक खणटना ते मनीसच खणटा. आनी म्हणून थोडोसो टायम लागलो, कित्याक सिवरेज घालतगीर मागीर आमकां रस्तो करपाक मेळटालो आनी म्हणून हो टायम गेलो. इन बिटवीन देर वर सम एक्टिविस्ट हू वेंट टू कोर्ट ऑल्सो आनी कोर्ट ऑल्सो ब्लॉक दीस होल प्रोजेक्ट फॉर अ इयर. कोर्टांतल्यान मागीर निर्णय जालो, कोर्टान तो अपहेल्ड केलो की प्रोजेक्ट सारको आसा म्हणून. आनी खंय तरी एक आडखळी हाडपाचे आमकां खूब प्रयत्न जाले. आयज आमी हो प्रकल्प कंप्लीट जाल्लो पळयता. म्हणजे पयर आमी आमचे लायटीचेंय ऑन केली आनी अत्यंत बरो प्रकल्प जालो. खंय तरी एखादी अनड्युलेशन्स आसा हांगा. ह्या रस्त्यार हांव म्हणना दिस नॉट अ स्मूथ रस्तो, अनड्युलेशन्स आसा, टॅक्नॉलॉजी आमकां नवी आशिल्ली आनी ही अनड्युलेशन काडपाक हाका उपायय आसा आनी ते आमी उपाय करता. आतां थोडोसो स्क्रेपिंग करून, थोडोसो पॉलिश करून हो रस्तो स्मूथ करपाचो प्रयत्न आमी चालू करतले. क्रॅक्स कोणे तरी दाखयल्यो खंयच्या तरी एका न्यूज पेपरान, त्यो क्रॅक्सय दीस आर द एक्सपान्शन क्रॅक्स इन द कॉन्क्रीट, सुपरफिशियल लेयर ऑफ द कॉन्क्रीट, नथींग सिरियस. सगळ्याचेर टॅक्नॉलॉजिकल उपाय आसता आनी हे सगळे आमी हातान घेतला. एक ब्रॉड फुटपाथ आसत, पार्किंगाचो इम्प्रुवमेंट आसत. शारदा मंदिराक हांवें पळयलें की रस्तो थोडोसो भितर घेवन पार्किंग लॉट तयार केलो. म्हाका दिसता हो प्रकल्प जरी डिले जालो, जरी थोडोसो लोकांक भरपूर त्रास जाले हांगा, तरी म्हाका दिसता एंड प्रोडक्ट इज गूड. आनी हाका हे असलो प्रकल्प बाकीचे कडेन की रिपीट करपाक जाय. ह्या रोडाची फेज 2 म्हणजे आतां आमी जो प्रकल्प हातान घेतलो अंडर अमृत इज रिहेबिलिटेशन ऑफ सगळे आमचे गाडे जे आसा. वी वॉन्ट टू गिव देम अ प्रॉपर फूड कोर्ट वेर सगळे सोयी सुविधा आसतल्यो, गार्बेज डिस्पोजलाचे आसतले, वॉटर सप्लाय आसतली, तांकां रिहेबिलिटेट करून पार्किंग निर्माण करप. दुसरो आमचो वॉशरूम आसा तो आमी हातान घेता टू रिनोवेट इट सो दॅट पीपल गेट एडिशनल फेसिलिटी. वॉशरूम कम चेंज रूम, कित्याक खुबश्यो फॅमिली हांगा मे म्हयन्याक न्हावपाक येता. आमचे करंजळेचे पार्क आमी हातान घेतला फेज 2, तेंय अमृताच्या अंडर. ह्या रस्त्याची जी सायडीन आमी झाडां पळयता ती सगळी सारकी करून, हे नाका ते हूल जे जालां ते काडून नॅचरल रिस्टोरेशन ऑफ ह्या मिरामार बिचार फर्स्ट टायम इन द वर्ल्ड आमी सँड-ड्यून पार्क करता. दिस वी आर डुईंग अंडर बायोडायवर्सिटी बोर्ड. इट इज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड वेर अ बीच is being taken up to make a sand dune parks. खंय तरी आमी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी पळयल्या, आमी बर्ड सँक्च्युरी पळयल्या, मँग्रोव प्रोटेक्शन एरिया पळयल्या, पूण दिस इज द फर्स्ट सँड ड्यून पार्क इन द वर्ल्ड. आनी आमचे ते मिरामार बिचार जाता. म्हाका दिसता एक अत्यंत पणजेकारांक गर्वाची गोश्ट. म्हणजे जगांतलें कितें तरी आकर्शण आसतलें एक तें सँड ड्यून पार्क आनी तें आमी हांगा मिरामार बिचार घडयता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी वदळच्यान आमच्या वांगडा पळयतात आनी कितली गरज आशिल्ली ह्या रस्त्याची हे सगळ्या पणजेकारांकूच न्ही पुराय गोंयकारांक खबर आसा. जेन्ना जे मडगांवच्यान जे एंटर जाता किंवा भायल्यान सुद्दां ट्युरिस्ट येतात तांय सुद्दां हांगासर पळोवन ह्या रस्त्या खातीर खूब तोखणाय करतात. सो सर थँक्यू व्हेरी मच तुमी आमच्या कडेन आयले, इतल्यो सगळ्यो गजाली केल्यो. आख्खे पणजेंतले डेव्हलपमेंटल वर्क जितलें आसा, कारण आमी पळयतना फक्त पणजे क्रावडेड पळयता किंवा हे पळयता, सो ते क्रावड आमकां खूब दिश्टी पडटा खरो, पूण तो आनीकूय आसपाक शकतलो आशिल्लो किंवा गार्बेज आनीकूय आसपाक शकतले आशिल्ले, पूण ते कितले कंट्रोलान आसा हे तुमी दाखोवन दिल्या बद्दल सर थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू सचिन.